पुढे बराय तुम्ही आमच्या भगवान बिरसा मुंडाचे नाव योगाचे सोडून द्या. जंगलाली जमीन याचे रक्षण करतात या आम्ही पुढे सरला आणि तुम्ही कोण सारखे कायर मध्ये कायर तुम्ही दुसरे हा तुमच्या पार्टीच्या खाते तुम्ही ही सगळी हे करता रे लाज दिसना तुमका लाज दिसना काय म्हणता हे बघ दरबार बरो दिसना तुम्ही जे आमदार झाला भाई आता मला आणलेले समाजाच्या नावावर तुम्ही वोट घेता आणि समाज संकटात सापडता त्यांना तुम्ही पुरुषार्थ काय गेला रे काय आनंदोला हा हे पळा ना सर भाई आंदोलन केलं बरं आम्ही 10 जण उडायले युतांग त्या बीजेपीने आपले राजकारण करपा खातीर भाई झाले आणि तुम्ही सत्तेर आले 2012 पासून आणि आज या आंदोलनात व आमचा हक्क मिळवपा खातीर हांव विचारता पुलिसांक तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर का पळयता ते आज तुम्ही आमचो कितक्या जाणांचो बळी घेतलो हो माझो स्टेटमेंट आसा आज आनी परतून कितक्या जाणांचो तुम्ही बळी घेतलो हो माझा प्रश्न मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक आसा तुमकां सांगता हांव अजून आमचो संयम पळोवं नाका म्हाका खबर आसा आसा तुमचे कडेन गन आसा सगळे आसा उडय मारून आमकां उडया ताका सांगा फक्त 5 मिनटाचो हें दिता आता 5 मिनटां भितर आसा काय ताका तुमचे कोण हायर ऑथॉरिटी आसा तांकां हे बी करपाक जाता गो तुमकां बाय प्रॉब्लेम आसा कितें 5 मिनटां भितर जर तर तुम्ही हे जर करिना हे आंदोलन जे आसा ते उग्र जातलें ते हांगासरलें सगळें स्वरूप पळयात आनी विचार करा कळया बेगीन कळया तुमच्या आमचो जीव गेलो तरी भेट सर आम्ही कितें मागता रे कितें मागता तुझे कडेन आमच्या खातीर 50 मीटर जागा मागता हांव विचारता डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमचे जल जंगल जमीन हे आसा कट्टीभर उदकान नाद बुड्यांनी जीव दिया धर तर हांगासरले मूळ जे हांगासर आसा आदिवासी निवासी हांगा गोंयचे तुम्ही आमकां रस्त्यार हाडटा तांकां आमच्या हक्काय नाही करपा खातीर हय छी तू तुमची जर तर तुमच्या मध्ये पुरुषार्थ आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच बरोबर गव्हर्नर फक्त थंय बसून आसा कितें पळयता रे बाबा अजून कांयच पावना तुका मेसेज पावना गव्हर्नराक कांयच विचारूंक जाय हेका सीएमांक हे तुझ्या राज्यात कितें चल्लां काय म्हणून फक्त जेन्ना कितें हें जाता काय आनी पक्ष बदल जाता तेन्ना तूं पळयतलो जाय उगडयता रे तुजें हांव विचारता गव्हर्नराक ट्रान्सलेट करून धाडा का आमची भाशा कळना जाल्यार हय
पक्षांतर जाता त्यांना तुझे काम हर्षले पण म्हणलं अभिभाषण केल्या मारतोय असेंब्लीच्या असलो मुद्दा असलो युनिटी मुलाचा मुद्दा असला देतो ना नाशिल्लो मुद्दो कित्याक ना गोंय इतकें पेटला आसतना इतकें कित्याक सगळे आमकां ग्रहीत धरता ग्रांटेड धरता काय 5 मिनिटां जाली मार्च करता आतां वयता फुडें करा गुयो घाला नाजाल्यार आनी कितें करतात घाला कळ्ळें न्ही घाला गुयो आमकां नाका खंय गेली ती मॅजिस्ट्रेट गेली जिंकले बगर सोडचे ना 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 जिंकले बगर जिंकले बगर सोडचे ना 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 जिंकले बगर सोडचे ना
चिंबलचे हांगासर एग्रेसिवली जालेले आसा. Hey, Bob. मग कोण नका तेवढे नका. परत एकदा त्यांनी
आंदोलन खंय ना खंय उग्र जातलो अशें तांच्यांनी सांगलें आहे. मारेल मरे सोड मरे काढ मग मजा आहे ऐश्वर पण एक प्राणी काय फोटो काढले गोविंद गोविंद तुमचे एज्युटेशन आउट ऑफ कंट्रोल वयता माहिती दिसता तुमका नाही कंट्रोल त्यातले उग्र जातले म्हणून थोड्या वक्तांत उग्र जातलो हो एज्युटेशन म्हणून सांगलेलं तुम्ही मग आता कितें म्हणपाक सोदता तुमी का तरी आयकना जालें पुढे करतले आता सांगता मरे करतले आम्ही कळ्ळें न्हू सकाळच्यान तुम्ही आता हांगा आसा नाही आता भायर गेले भायर वचोन ना मात फुडें कितें काम पुढे करता step आता आम्ही त्यांचा मेसेज धाडलो न्हू आम्ही आता हे आता जे कितें केलां न्हू ते करपाक शकता म्हणून बरोबर सो हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाव तेंच्यांनी हें पळोवपाक नाका पोलीस फोर्स आसा लॉ अँड ऑर्डर पळोवपाक जालो आमच्यांनी कंट्रोल करपाक जावचें ना म्हणून हेज्यान फुडें दे हॅव टू सेंड इट आर दे गोइंग टू लिसन मी नो सो दॅट इज लायक आय से they have to inform. I don't know where that lady is gone now. Magistrate. कितलो टाइम दिता न्ही तुम्ही सो कितें मेसेज व्हेला तुमची तेंच्याकडे कितें ते तुमच्याकडे कितें मेसेज व्हेला त्यांनी आता कन्वे जे आसा न्हू मेसेज ती हांगासर जी मॉनिटर करता मॅजिस्ट्रेट कितें धाडपाचें न्ही म्हाजे कडेन आसतलो नंबर पूण हांव केलें जाल्यार तो आयकतलो ना तूं कोण काय म्हणटलो सो सांगपाचें आमचे अजून आउट ऑफ कंट्रोल कांय वचूंक ना बाब मानेल बाब अजून आमचे आउट ऑफ कंट्रोल कांय हा वचूंक ना कित्याक लागून म्हणलें तो पळय रस्तो बंद केलो तेन्ना हो पळय तो थंय तुमच्या लिडरांनी मागीर ताका उठयले ताका लागून म्हणटा आउट ऑफ कंट्रोल गेला काय म्हणटा नाही आउट ऑफ कंट्रोल म्हणजे इट इज वन ऑफ द स्ट्रॅटेजी टू अट्रॅक्ट कोण टेन्शन जे गव्हर्नमेंट जे आसा तांकां हें करपाक पण टाइम कितलो येता न्ही तुम्ही अरे बाबा टायम आता 5 मिनिटं दिल्ली गेली दिल्ली मागीर आनी कितलो आता फुडें 2 वरां 3 वरां जमना न्हू तेंच्यांनी आता काय ना दुसरें कितें आमी उडी मारपाचें मारुतीच्या तेंच्या वयल्यान बरोबर न्ही कित्याक हें आसा बायलां आसा चली आसा कळ्ळें न्ही आमी जशें हें करूंक शकता तशें तांकां आमी हें करपाक शकना विक्टीम करूंक शकना दॅट इज द रिजन आमी आमच्या हेका सगळो सविस्तर विचार करता पळय सारको विचार करून आमच्या आसा कोण तरी गरजेच्यान उलयतलो हे चला गे फुडें उठा तुमी धांवा धांवपाक शकना म्हणून तांकां आमी जस्ट फॉलोवर्स नॉट द जो कोण स्ट्रेंजर आसा ताका फॉलो करूं नाका बरोबर सो अजून तांचे दोळे उडनात काय आता तुम्ही वचपाक सोदताले मागीर कितें जालें आतां परतून कितें हाडयलो वचपाक सोदताले कोण गेला आता कोण गेला मामलेदार गेला म्हणून तुम्ही आता रावले मातशे कलेक्टर उदळ येऊन गेलो तो परत आयलाच ना काय
हय ना जेन्ना कलेक्टर लेवलाचो मनीस कोंकणी कळना म्हणून तुम्ही जो हिंदीत IAS सांगता तो तेंका. वचून येना आणि तुम्ही मामलेदाराच्या विश्वासार रावले आता तुम्ही हांव पासून ऑर्डर करता जे कोण बाबा मॅजिस्ट्रेट अथवा जे कोण आसा पळय ते आमच्या गोंयाच्या समोर रावना ते फाटल्यान तेंच्या फाटल्यान लिपता कोण पुलिसाच्या फाटल्यान ते लिपता आणि तितून आता पुलिसामध्ये कोण एकटो सुद्धा ऑफिसर ना की बाबा तो त्यांची आमकां कन्वे करतो कोणी मॅजिस्ट्रेटूय ना SP बीन आसा न्ही हांगा SP आसा फुडें कित्याक येना तर फुडें येवपाक जाय न्ही आमी कोण तुम्ही आमकां कैद केले स्लेव्स आमी गुलाम आमी तुमचे गुलाम जाले सांगा बरें येते म्हणल्यार रेंकाचे तुमी फक्त मागीर आमकां संदी मेळटा तेन्ना मोडयतले घालतले रिवेंज घेतले मागीर हा तुमचेर स्ट्रिक्चर पास केला म्हणून कितें म्हणटा गोंयन बाब तेंका ऑर्डर येवंक नासलेली वर्ष दीस पण ऑर्डर येना दीस पण निग्लेक्ट केला आसता मागीर आमी निग्लेक्ट करून वयता मरे आतां तुम्ही म्हणले तिका दिले तुम्ही आम्ही फुडें सरता तुम्ही जाय जाल्यार अरेस्ट पण कित्याक करना ते पुलीस तांकां इन्स्ट्रक्शन आसा अरेस्ट करप जाल्यार हेजे सरकाराचे नाक कापतले म्हणून ते अरेस्ट करिना तुमकां मदत सोडला फुडें वन वचपाक दिना आनी कांयच करूंक दिना तांकां दिसता तेंची हे जे आसा चाल आसा ती आमकां कळना पण डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आमचे पासियेस पळयता बाबा आतां पळय तूं पासियेस आमचे आनी आतां तुजो वेळ येतलो न्ही आनी तुजेय पासियेस काय ते आसा ते आमी पळयता मागीर कळ्ळें न्हू धाड तुज्या त्या गौरीक धाड तुज्या त्या रोहा हेका कोण तो आमचो सरपंच आहा तेका संदेशाक आनी ते बाबा रुदाल फर्नांडीसाक आता चिमलात ते कशे करता ते आम्ही पळयतले त्यांच्या तोंडान आमचे कडेन आतां वोट मागपाक येतले ते काल जे असले म्हणजे लोक ते आज बदलले कळ्ळें न्ही आयज आमकां साक्षात्कार जाला म्हणून हे सगळे जे आमचे चिमलकार आमचे भाव भयणांची सगळी आसा आवय आसा हे आसा भयणी आसा सगळे आयज आमी सगळे येयल्ले आसा प्रत्येकाच्या मनान एकूच ध्यास आसा की आमचो गांव जर आमकां सांबाळटलो जर जाय तर आमच्या तळे आमकां राखचें पडटलें हो एकूच ध्यास दवरून केला बाबा मेजॉरिटीची उत्तर मेवली मेजॉरिटीचे उत्तर कोणाक जे कोण लायक आहा तांकां नालायकांक कशें मेळटलें हा तो फक्त त्याच्या पदरा पोंदा लिपतलो बाबा गव्हर्नमेंटाच्या वतीन कोण आसा रे बाबा तो हाजीर हो कोई गवर्नमेंट का है क्या प्लीज हाजिर हाजिर हो अच्छा मुकवडे जर आमच्या तिला घालून आडो नका आणि बसूया ना आईकडे नसा आईकडे ना आईकडे गेले माझी कामगिरी नक्की लायली हायवे करी नका
आम्ही सक्सेसफुल कित्याक जाला आमची युनिटी हा वांगडा हा म्हणून तो वांगडा 3 कडे करून जायना पण स्प्लिट जातले तर लोक थोडे येयला इन्स्टिगेट करतात तांकां सांगला आमी पुलिसांक तांकां नोटीस कर म्हणून लुकलूक लागलेले तर तेंचे आयकपाचें ना पण आमी शांतपणे केला आमी वयतले आमी अल्टिमेटम दिता आनी आमी 8:30 पर्यंत रावतले 8:30 पर्यंत रावतले आणि आम्ही मोर्चा फायनली असेंब्लीचेर घेऊन येतले अजय तुम्ही अल्टिमेटम दीत आहात दिसता तुमकां पुलीस फुडें व्हरोन वचोंक दिलेले ना पण आम्ही 2-3दा ट्राय केली आमचे मागीर थोडे तेंच्यांनी ब्लॉकूय केले पळय न्हू मागीर ते सिच्युएशन आमकां हो येयलो कोण म्हणटा कलेक्टर येयलो तेणी सांगलें आपली मॅसेज तो पावयता म्हणून सो आमी आतां 1.5 वर रावले कित्याक आमकां आमच्या बायलांक त्रासात घालपाचें ना कोणाकूच घालपाचें ना कोणागेर केसी घातले लागीन नाका आमी वयतले मात शांतताय कॉन्स्टिट्युशनल वेन आम्ही पीसफुली वयतले हे आम्ही अर्ध्या वराचो अल्टिमेटम दिता आणि मागीर आम्ही फुडलो स्टेप घेतलो तुमच्याकडे कोणाकडे जर कलेक्टरचा नंबर असेल म्हाका दिया बरोबर हांव विचारता तेका कलेक्टर दिया मरे रिपोर्टर दिया मरे नंबर त्याला आता दे ना तू वयता आम्ही वयतले यो मरे हांगा हाजी
पेन फोन लागला घेता